and Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan supported by Manna Panchayat and आमची स्पेशली चोलची आमदार मॅडम दिलारा लोबोचा ह्यो आयज कॅम्प घडोवन हाडपाक तुमकां आदार केला and as well as ESG हॉस्पिटल जे आमकां स्पेशली मॅडमीन तांकां रिक्वेस्ट करून हांगा हाडला फॉर ते दोळ्यान फुलां पडटात चडशे आमच्या म्हाताऱ्यांक सो ते ऑपरेशन सुद्दां आमची मॅडम फ्री ऑफ कॉस्ट करतली. इट मे बी एनी कॉस्ट सर्जरी करपाक कितके लागता पळय ती सुद्दां फूल कॉस्ट मॅडम पेर करतली. सो ताका म्हाका नेटान ताय जावनी आमच्या मॅडमी खातीर. सो सगळ्यात पयलीं गीता परब तशेंच आमचे मान्ना पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच सर संदेश हडफडकर तशेंच आमची वॉर्ड मेंबर मॅडम शर्मिला वेर्णेकर तशेंच आमचे ESGचे डॉक्टर फैजल तांकां बी आमी सगळ्यांक वेलकम करता. तर म्हाका प्रोग्राम स्टार्ट करच्या पयलीं म्हाका संदेशान एक 2 मिनटाचो वेलकम करता. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. आयज फ्री चेकअप आमच्या मार्ना पंचायत एरियान दवरलेली आहा आनी ह्या सुवाळ्यार आमचे मदें आमचे गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाचे बार्देस ब्लॉक प्रेसिडेंट बाय गीता परब आणि आमच्या कालंगूट पंचायतीचे वॉर्ड मेंबर ते गीता परब, आमचो डेप्युटी सरपंच आणि एक्स सरपंच बाब संदेश, आमचे एक्स सरपंच आणि प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर बाय शर्मिला, आमचो वॉर्ड मेंबर बाब विलियम, आमचो एक्स सरपंच प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर बाब अभय आणि आमचो ASG हॉस्पिटलाचो ऑफिशियल प्लस कन्सल्टंट बाब फैजल, आमचे मातोश्री सेवा ट्रस्ट ताचे सगळे डॉक्टर्स प्रेझेंट हियर आणि ASG ची आखी टीम, प्रेस मिडिया आणि हांगासरले आमच्या वेल शिवोली मान्ना पंचायतीचे सगळे ग्रामस्थ. आयज हो तिसरो कॅम्प आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन तिसऱ्या गांवान आमी दवरलेलो आहा. पयलोच दिसा आमी सोडियान दवरलो, पयर काल ओशेलान आणि आयज शिवोली मान्ना. सोडिया गांवान 300 वयर लोकांनी हेजो फायदो घेतलो. आमच्या येस्टरडे ऑल्सो द काउंट वॉज ओशेलान अराउंड 300 आणि आयच्याय दिसा तुमचे कोणेच काळजी करची न्हू की तुमकां सोडून वयतले म्हणून. इवनिंग पासून रावतले, ज्या पर्यंत निमणो मनीस कन्सल्टेशन जाता त्या पर्यंत हांगा आसतली आमचे सगळे डॉक्टर. सो घरा वयतकच तुमच्या शेजाऱ्यांक सांगात, जे गरजेवंत आहा तांकां सांगात, चड करून आमच्या जाणट्या भाव भयणांक. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या सगळ्या पंचायत मेंबरांक, कोण जाणटे पांय सरोंक जायना गाडयेन घालात हाडात. हो फायदो फ्री कन्सल्टेशन, फ्री वॉकलाय मेवता तुमकां आणि स्पेशली जेंकां कोणाक कॅटरॅक्ट म्हळ्यार फूल पडटा, फूल हा तेजे आमी ऑपरेशन ASG हॉस्पिटलांत साकून फ्री आय कॅटरॅक्ट ऑपरेशनूय करून दितली. सो ना जाल्यार दोळ्याचे प्रॉब्लेम जाल्यार पयले सद्याक बस कोर ना जाल्यार बायक कोर, कितें कोर, म्हापसा वच थंयसर यू नो, अदरवायज म्हापसा वच कोर, वॉकलांक गे ऑपरेशनाक मिनिमम टू मिनिमम 30,000 पडटा. ये कित्याक ते आमचे मेडिक्लेम कार्ड सरकाराचे दीन दयाल स्वस्थ सेवा योजना तितून कवर ना हे ऑपरेशन. तेही ऑपरेशन आमी तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट करून दितात. सो ह्या कॅम्पाचो फायदो आमच्या सगळ्या शिवोलकारांनी घेवचो. आणि आयज कोण पावना पासून जाल्यार फाल्यां आमच्या अंजुना हे कॅम्प आसतले, परवां वेल्ला काणका आसतले. सो लोकांक चडांत चड हाडचो. कालू हे प्रोग्राम जालो म्हणटकूच आमी 4 फोरम पोल इनॉग्रेट करतात. पयलो म्हणटा ते आमच्या सोडिया वयता आणि बामणवाडो जंक्शन मिजो रेस्टॉरंट आहा पळय तिसोर, आजोबा देवळा कडेन वयता पळय तिसोर फोरम पोल. मागीर आमच्या आगुस्ता चॅपल थंयसर एक फोरम पोल, मागीर सांजाव चॅपल आहा थंयसर फेर्नांडीस वाडो थंयसर फोरम पोल, आनी मागीर कुड्यान
दत्तात्रय टेम्पल हा तुसर 4 आंपोल. कालूच आम्ही आमच्या खडपेश्वर देवाकडे तिसोर आम्ही शेड घातलेली हा. हेच आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि शिवोली मानला गावात कामां चालूच उरतेली देवाच्या आशीर्वादान, तुमच्या सगळ्याच्या सपोर्टान आणि आमच्या पंचायतीच्या सपोर्टान. पण ते सांगता शेजाऱ्यांक सांगात, आपोयात फ्री ऑफ कॉस्ट कॅम्प हो. वकलांय फ्री मेवता आणि ऑपरेशनाय फ्री जातली. फ्री म्हणटा ते कांयच मेवना, पूण घेवचो हाजो लाभ. आणि हांगा सगळ्या लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता, आमी आमदार म्हणून एवरी इयर सगळ्या भुरग्यांक जे SSC 12th आणि ग्रॅज्युएट पास जाला तांकां फेलिसिटेट करतात. सो मार्च एप्रिलान तुमचे भुरगे जे SSC 12th आणि ग्रॅज्युएट पास जाल्या त्यांचे डिटेल्स हाडून आमच्या पंचायत वॉर्ड मेंबरांकडे दिवंक जाता, नाल्यार आमच्या ऑफिस हांगाच आहा तिसोरूय दिवंक जाता. आफ्टर माय असेंब्ली सेशन आय विल फेलिसिटेट ऑल द स्टुडंट्स फ्रॉम शिवोली मान्ना पंचायत एरिया ऑल्सो. परते आमच्या सगळ्या पंच मेंबरांक डेप्युटी सरपंचाक थँक्यू म्हणटा. कॅम्प आसा म्हणून तुम्ही सगळे तुमच्या वाड्यान सांगले आणि आयच्या दिसा हांगा हाजीरूय रावले म्हणून तुमकां थँक्यू म्हणटा. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. बाय आमचे गीता परब आमच्या कलंगूट पंचायतीचे वॉर्ड मेंबर ते आणि मातोश्री सेवा ट्रस्ट तेणेच शी हॅज कॉन्टॅक्टेड देम अँड गॉट देम. आणि बाब फैजल ASG हॉस्पिटलाचे आख्या स्टाफाक देव बरें करूं म्हणटा. सांज पासून असतात इतले कालूय सांज पासून आसले, पयरूय सांज पासून असतात. सो तुमकां तुमचे सेवेचे मोनाक लागून थँक्यू म्हणटा. मन ध्यान रावन तुम्ही सेवा करतात थ्रू दीस वर्क. नोबल सर्वीस टू मॅनकायंड इज दीस. कित्याक तो म्हणटा तो मेन पार्ट आमच्या कुडीचो. आणि हांव रिक्वेस्ट करता जाता जाल्यार भुरग्यांक हाडात, भुरग्याचे दोळे चॅक करात. कित्याक ते मोबायल घेवन घेवन आख्खे वगोत तेंचो नंबर वाडलाच आसतलो आनी ती सांगिनात. सो तेंचो नंबर चॅक करात आणि जाणट्यांकूय हाडात. परते तुमकां सगळ्यांक ह्या टायमार येयल्यात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि होच तुमचो सपोर्ट आमकां 2027कूय इलेक्शनाक आसतलो म्हणून पयलेच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस. आमच्या वांगडा आसा आमची आयज मॅडम दिलाला लोबो. मॅडमीचे वेलकम करता. तशेंच आयज आमकां हो जो कॅम्प हाडपाक लागून आमच्या मॅडमीन लोकांक खातीर आणि लोकांचे दोळे बरे रावपा खातीर बरे तेंचे फूल बीन कितें पडला तेका लागून ते ऑपरेशन फ्री करता. यानादी तिने मॅडमीन आमच्या खुबशी अशी ऑपरेशनां केलेली आहा. फूल पडला पळय तेंकां विजन हॉस्पिटलान. तेका लागून चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा मॅडमीचे. आमच्या अशे खुबशे कॅम्प कोर्सीस आमच्या वॉर्डान हाडल्या. खुबशी कामां बीन जाता. इनॉग्रेशनां पळयल्यात तुमी कितलीशीच जाता आनी कितलीशीच कामां जाता. खरेंच चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा मॅडम तुमकां. तशेंच आमच्या वांगडा आसा आमची गोवा पंचायत महिलाची प्रेसिडेंट गीता परब. तेंचे सुद्दां हांगा वेलकम करता. तशेंच आमच्या मदीं आमचे डेप्युटी सरपंच संदेश हडवडकर तेंचे वेलकम करता. आणि आमचे डॉक्टर तेंचे सुद्दां वेलकम करता. तेंचे स्टाफाचे वेलकम करता. आणि आमचे प्रेस मिडिया आणि आमची सगळी गांवची ग्रामस्थ तेंकां सुद्दां सगळ्यांक तुमी ह्या आय चॅकअपाचो तुमी फायदो घेया. आणि अशेंच वाड्यार सुद्दां तुमी सांगा हो आमचो हॉल ल्हान जाता. हो हॉल सुद्दां बांदपाक आमकां मॅडमीन आनी मायकल सरान खूब हेल्प केलेलो. हांगा पत्रे आसलेले आणि हांगा आपलो कॅम्प जो कसो कितेंच घेवपाक मेळनासलेले तरी पूण आमकां मॅडमीन आनी मायकल सरान हो MLA जावच्या पयलीं हो आमकां बांदून दिलेलो आहा. आनी हेका लागून हॉल जाला म्हणून आमकां खुबशे कोर्सीस आनी असले कॅम्प घेवंक मेळटा. खरोखरच मॅडमीक आनी मायकल सराक ताळयो मारून तेंचे हे करा, अभिनंदन करा. आणि गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आयज
चॅकअप कॅम्पाक आमच्या मदीं आसा आमची MLA मॅडम दिलेला लोगो, डेप्युटी सरपंच, पंचायत मेंबर्स, डॉक्टर आनी तेंची बाकीची टीम आनी हांगा जमलेल्यांक सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार. खूब बरें दिसता आयज खुबशे सिनियर सिटीजन हांगा येयल्ले आसा आनी आमकां हेच जाय की आमच्या सिनियर सिटीजनांची दृश्टी आसा पळय ती सामकी आसूंक जाय आनी ती कोणाचेर डिपेंडंट आसूंक फावना. सो जशी जशी एज वाडटा तशें तशें दोळ्याची कमी जाता दृश्टी. त्या खातीर आय चॅकअप करप गरजेचें आनी जेन्ना मॅडमीन सांगलें आमी हांगासर आय चॅकअप घेवया तेन्ना आमी म्हटलें चल आमी सगळ्या पंचायतीन करया पंचायत एरियान आनी आमी हो आमचो तिसरो कॅम्प फाल्यां आमी अंजुना करता. सो जेन्ना अशे कॅम्प आसता तेन्ना लोकांनी त्या वाड्यावयल्या लोकांनी तेजो फायदो घेवपाची गरज आसता. खुबशे आमी पळयता की जेन्ना कॅम्प आसता तेन्ना खंय तरी टायम जालो म्हणून लोक मातशे फाटीं रावता, कितें रांदूंक जाय आनी कितें करूंक जाय अशें म्हणटा आनी येयना. पण आयज तुमी सगळीं हांगासर जमल्या म्हणून खूब बरें दिसता. आनी त्याच बरोबर मॅडमीन सांगलें की कोणाक मोतयाबिंदू आसा जाल्यार तेजें ऑपरेशनूय जातलें. खूब फावटी कितें जाता आमकां मोतयाबिंदू जालें म्हणून कळ्ळें काय टायम लागता डॉक्टरागेर वचपाक मागीर टेस्ट करपाक आनी कांय थोड्यांक प्रेशराचें आसता, कोणाक डायबिटीज आसता आनी ते आसल्या कारणान थोडेशे टेस्ट करचे पडटा, ते नॉर्मल हाडचे पडटा आनी मागीरूच ऑपरेशन जाता. सो पळोवपाक गेल्यार जर तर आमी एक ऑपरेशन करतली जाल्यार 25,000 30,000 असो खर्च येता. आनी मॅडम इनिशिएटीव घेता तुमच्या खातीर की ती फ्री जातले म्हणून. सो तुमी जरूर तेजो फायदो घेवचो आनी आयज हांगासर म्हाका 2 उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल मॅडम तुमचे आनी पंचायतीचे देव बरें करूं. आयज आमच्या मदीं आमची गांवची MLA सौभाग्यवती दिलायला लोबो, तशेंच एक्स सरपंच आमचो अभय शिरोडकर, तशेंच मॅडम शर्मिला वेर्णेकर आमचो एक्स डेप्युटी सरपंच, बाब विलियम फेर्नांडीस, तशेंच गीता परब नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट एंड भारतीय ब्लॉक प्रेसिडेंट, तशेंच वॉर्ड मेंबर कलंगूट पंचायत आनी आतां दिल्ले आमचे पेरमील वॉर्ड मेंबर फ्रॉम फाडी, तसोच डॉक्टर फैज. हांव चडांत चड देव बरें करूं, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली आमची मॅडम जी दिलायला लोबो आसा तेणी नॉट ओन्ली दीस फ्री कॅम्प आय कॅम्प खूब कॅम्पां घेतलेली आसा आनी येता त्या 2027 मातशे बरे भाशेन सगळे बरे भाशेन जाय तेच बरे भाशेन पळोवन आमचो शिक्को मॅडमीचेच मारपाचो. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.